मार्का प्रमाणे सुवार्ता अध्याय 15। जेजू को पिलाता होचेर वर्थात उजवाडल्या फारा प्रधान याजकाने मातबाऱ्यांक आणि शास्त्र्यांक सांगाता घेऊन म्हणजे सगळी नीती सभा जमवून ठराव घेतलो। उपरांत जेजूक थाने खोडो घालून वेलो आणि पिलाता अधीन केलो। पिलात जेजूक विचारी, तू जुदेवांचो राय? जेजून जाप देऊन म्हळे, तें तू सांगताय। प्रधान याजकाने ताचे विरोध सभार फिर्यादी मुखार हाडल्यो। देखून पिलातान ताका परत्यान सवाल केले, इतल्यो फिर्यादी तुजेर ते मांडतना तूं कांय पुनी जाप दिनाय मू? तरी जेजून कसलोच शब्द काढलो ना तें पळोवन पिलात विस्मित पावलो। जेजूक मरणाचे फर्मान दितात। परबेच्या संदर्भार बंदिवानामधल्या लोकान मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची रिवाज असले। एक कडकायेच्या वेळार कुणी केले थोडे जण त्या वेळार बंदेंत असले। तांचे मदलो बारब्बास एकलो। लोकाच्या जम्यान पिलाता मुखार येऊन ताने हर्षें केले वरीस एक कैदीक सोडनो दिसाय म्हणून मागलेल्या वेळार पिलातान तांका जाप देऊन म्हळे, जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमका सोडनो दिसाय म्हूण तुमची खुशी? प्रधान याजकाने फकत मोसरान ताका धर्ण दिला म्हूण ताका समजारले। बारब्बासाकच सोडनो दिसाय म्हणून पिलाता लागी मागूंक प्रधान याजकाने लोकाक शिकवून दिवन साळायले। पिलातान तांचे लागी परत्यान विचारले, तर जुदेवांचो राय म्हूण तुमी आपयतात ताका हांवें कितें करीसय? ताका कुर्सार मार म्हणून लोकान बोबाट मारली। तवळ पिलात तांचे लागी म्हणालो, कित्याक? कितें चूक ताणे केल्या? पूण ते आनीकी व्हडल्या थाळ्यान उपराट्यो भोबो मारून म्हणाले, ताका कुर्सार मार। तितल्यार लोकाक खुशी करचे खातीर पिलातान तांकां बारब्बासाक सोडनो दिलो। पूण जेजूक झेरबांद मारून कुर्सार जोडच्याक तांचे अधीन केलो। शिपाई जेजूची खेळकुळा करतात। तवळ शिपायाने जेजूक राजांगणा भितर व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो। उपरांत एक रक्तांबर वस्त्र ताका नेसयले आणि खांट्याचो एक मुकुट विणून ताचेर घालो। उपरांत ते नामान कर्ण म्हणूंक लागले, नामान तुका जुदेवांच्या राया। आणि नळान ताच्या मस्तकार मारतले, ताचेर थिंपी उडयतले आणि धिंबियो मोडून ताका नमस्कार करतले। शेकी ताची खेळकुळा कर्ण जाल्या उपरांत तांणी ते रक्तांबर वस्त्र काढले आणि ताचेंच वस्त्र ताका नेसयले आणि ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले। जेजूक कुर्सार मारतात। सिरेनगार सिमाव, आल्सेंद्र आणि रूफ हांचो बापूय नाडान थावन ते वाटेन आपल्या घरा फाटी वेतलो आणि ताका तांणी जेजूचो खुरीस व्हावोवंक बोळ केले। उपरांत गोलगोथा नावाचे सुवातेर ते ताका हाडून आयले। गोलगोथा म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात, म्हणलो अर्थ।
थंय रक्ता बोळ भरशिल्लो वायन ताणे ताका पियोंक दिलो, पूण ताणे तो घेतलो ना. उपरांत ताणे ताका कुर्सार जोडलो. ताची आंग वस्तुरां कोणाक कितें मेळटा म्हूण सोडते घालन ताणे वांटून घेतलें. जेजूक कुर्सार मारतना सोडून सकाळींची 9 वरां जातीत. ताच्या अपराधाची कळवणी अशी बरोवन घाल्ली, जुदेवांचो राय. जेजू सांगता 2 सोरांकी कुर्सार मारले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. आनी ते वाटेन वेताले ताची निंदा करताले आनी आपली तकली हालोवन म्हणटाले, वा तूं देव मंदिर नास करन 3 दिसांनी तें परत्यान उबारतलोय न्हय. तर आतां कुर्सा वयलो सकला धेव आनी तुकाच बाचाव कर. तेच परें प्रधान याजक आनी शास्त्री ताची केळकुळा करन एकामेका म्हणटाले. हेरांक ताणें बाचाव केली, पूण आपणाकच बाचाव करूंक तो सकना. क्रिस्त इस्रायेलाचो राय कुर्सा वयलो आतां देव पळया. तवळ आमी ताका सतमंता. ताचे सांगता कुर्सार जोडलेले तेच परी ताची निंदा करतले. जेजूचे मरण. सुमार 2 जाताना सगळे पृथ्वेचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यान उरलो. वरां 3 जाताना जेजून व्हडल्या थाळ्यान भोब मारन म्हणलें, एलोई एलोई लामा सबक्तानी. तशें म्हळ्यार, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लागसार आसलेले थोडे पळय तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान धांवून वचून एक दर्या आळमें शिक्क्यांत बुडोवन हाडलें आनी एक बोडयेक शिरकावन जेजून तांतलें साकी सारकें ताच्या वंठांक धरलें आनी म्हणलें, रावा, एलिया ताका सकला देवोंक येता जाल्यार पळया. तितल्यार जेजून व्हडल्या थाळ्यान भोब मारन प्राण केलो. तेवा देवाळाचो पडदो वयर थावन सकला पर्यान पिंजोन 2 फाळें जालो. आनी कुर्सा मुखार उबो आसलोलो शतापती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस नीज जावन देवाचो पूत. थोड्यो स्त्रियोय थंय पयस उब्यो रावून ह्यो संगती पळयताल्यो. तांचे मदें मरी मग्दलेन आनी धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मरी आनी सालोमे. जेजू गलिलेयांत आसतना तांणी ताचो फाटलाव केल्लो आनी ताची सेवा साखरे केल्ली. हांचे शिवाय ताचे सांगता जेरुसलेमाक आयिल्ल्यो हेर स्त्रियोय साबार आसल्यो. जेजूक निखे पितात. सांज जाल्या उपरांत तो दीस तयारायेचो म्हणजे साबता आदलो दीस जुदेवांच्या श्रेष्ठ सभेचो एक मानेस्त सांदो आरिमाथेयाचो जुसे देवाच्या राज्याची वाट पळोवन आसलोलो तो धैर्यान पिलातासरशी गेलो आनी जेजूची कूड मागी लागलो. तितल्या भितरच जेजू मरण पावलो म्हूण पिलात आजाप जालो. देखून शतापतीक आपोवंक धाडन जेजू येदोळूच
मोर्न पावला वैव्हे म्हूण ताचे लागीं ताणें विचार केलो। आनी शतापती लागचे समजून घेतस जेजूची कूड ताणें जुजेक सोडून दिली। जुजेन एक सणाचे लुगाट मोलाक हाडलें। जेजूक ताणें कुर्सा वयलो देंवोवन त्या लुगटांत गुठलायलो आनी कडपांत पकरलेल्या एक फोंडांत ताका दवरलो आनी समाधेच्या तोंडाक एक शिळा लोळयली। पूण मोरी मागदलेन आनी जुजेची आवय मोरी ताची कूड खंय निखेपिली ते पळोवन आसली। आमेन।